क्रिस्ततें भोवमोगाच्या भावा आनी भयणी, सोनवाराच्या कार्मेल किरणाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत. आमी हर एका सोनवारा हे एका पवित्र सभेच्या संतांची चरित्र्या आनी तांचें आध्यात्मीकपण ह्या विशीं जाणा जावन आसा. आज आमी खाण घेवचो सांत जावन आसा जेजुइताचो घडणार प्रख्यात लॉयलाचो सांत इनास. देव काळातावन काळाक प्रवाद्यांक धाडटा, नव्या सोल्ल्यांत सांतांक धाडटा. केन्ना भावार्थ उणो जाता, संवसारीपण चडटा, विलासी जिवन वाडटा, तेन्ना देव काळातावन काळाक सांतांक धाडटा. तशें 14व्या शतमानांत सांत बेनेडिक्ट, 18व्या शतमानांत सांत फ्रांसीस आसिसी, सांत डॉमिनिक सुदारण हाडूंक पावुल्ले. तशेंच 16व्या 17व्या शतमानांत पवित्र सभेंत प्रोटेस्टंटांचें वारें आयिल्ल्या वेळार देव आनेकल्याक एका महान संताक पवित्र सभेक धाडटा. तो जावन आसा लॉयलाचो सांत इनास, जेजुइत सभेचो घडणार. 16व्या शतमानाक आमी येत आसतना प्रोटेस्टंटाच्या सुदारणा धर्मान पवित्र सभेची विधवावळी जाल्ली. कातोलीक पवित्र सभ्या चलोवन वचच्या जायत्या मनशांतय खरें क्रिस्तांवपण पळोवंक मेळनातलें. देवशास्त्रांत सासोदेतींक फावो ती तरबेती नातिल्ली. लोकांक भावार्थाच्या जिविताक गरज आसली शिकोवन उणी जाल्ली. भावार्थ उणो जाताना लोक ससरायेन लौकीक संगतींत लब जाल्लो. अशें सुदारण जाय म्हणलो ताळो सगल्यांनी गाजलो. पूण हांगा हें सुदारण पवित्र सभेच्या भितर घडच्या बदलाक पवित्र सभेच्या भायर जालें. अशें पवित्र सभेतावन विंगड जावन सबार पवित्र सभे ह्या प्रोटेस्टंट पंगडांनी घडल्यो. लुथर जर्मनींत उठलो आनी ताणें लुथरनिझम स्टार्ट करून सबार क्रिस्तांवांक थंय ओडलें. तशेंच फ्रांसांत कॅल्विन तो उठलो आनी थंय ताणें कॅल्विनिझम स्टार्ट केलें. स्वित्झर्लंडांत झ्विंगली उठलो, झ्विंगलियनिझम ताणें स्टार्ट केलें. तशेंच इंग्लंडांत राय हेनरी 8व्यान कात्रिना कडेन जाल्लें लग्न रद्द करूंक पाप साहेबान अनुमती दिवंक नातिल्ल्यान ताणें त्या राष्ट्रांत आपुणूच पवित्र सभेचो मुखेली. पाप साहेबाक थंय कांयच अधिकार ना म्हणून ताणें गाजयलें आनी कॉवेंतां आनी हेर संस्थे ताणें आपल्या हातांत घेतले आनी आपल्या स्वाधीन केले. अशें 4 प्रोटेस्टंट पंगड युरोपांत उठले. ह्या धर्मान प्रोटेस्टंटांच्यो इगोर्ज्यो उठल्यो. कातोलीक पवित्र सभा हांचे मदें आडसाली आनी हाचे वरवीं जायती इजा आनी दोगदोनी कातोलिकांक मेळ्ळी. आनी ह्या वेळार देवान विंचून काडलो एक महान व्यक्ती जावन आसा, तो लॉयलाचो सांत इनास. ताणें जेजूची सभा, जेजुईट सभा घडोवन जायतें बरेंपण ताणें घेतलें, जायतें बरेंपण ताणें केल्लें. ताची जिवन चरित्र्या आमी मोठव्यान पळोवया. इनास स्पेनांत एका मंथनाच्या कुटुंबांत 1491 इसवेंत तो जल्माल्लो. तरणाट्या प्रायर ताका शिपायाची तरबेती मेळिल्ली. एक व्हडलो सरदार ह्या नायट जाय म्हणलो ताचो उद्देश जावन आशिल्लो. फ्रांस आनी स्पेना मदें झूज जाल्ल्या वेळार हाच्या दोंपराक गुळो लागून तो आस्पत्रेंत पडलो आनी 2 फावटी ताचो पाय कात्रीजय जालो. आनी अशें तो गूण जावन येता आसतना ताणें सुरवेर सगळ्या सोजेरांच्यो
चरित्र्या ताणें वाचल्यो आनी उपरांत ते बूक मेळनातल्या वेळार आपल्या भयणी कडेन मागोवन ताणें थोड्या संतांची जिणी आनी पवित्र पुस्तक वाचूंक सुरू केलें. आनी ह्या वेळार ताका गमलें की केन्ना ताणें सोजोरांच्यो चरित्र्या वाचल्यो, वाचतना ताका संतोश भोगतलो, पूण तो देगेक दवरल्या उपरांत ताका आदलें दुखूच फाटीं येतलें. पूण केन्ना पवित्र पुस्तक संतांच्यो जिणेच्यो चरित्र्या तो वाचतलो, वाचतना ताका एक धदोसकाय मेळटली, पूण ते बूक देगेक दवरल्या उपरांत ही धदोसकाय लांब काळ ताचे थंय उरतली. आनी ताका गमलें की सत खंय आसा. सत पवित्र पुस्तकांत संतांच्या जिणयेंत आसा आनी हें ताका गमलें आनी हाचे तावन ताचें कन्वर्टरपण आरंभ जालें. तो कन्वर्टर पूर्ण कन्वर्टर जावचे खातीर मागण्यांत, प्राजितांत आनी ध्यानांत वेळ खुर्सुच्या खातीर मांड्रेजा म्हणल्या एका माटयाक गेलो आनी थंय वेळार ताका पुष्कळ आत्मीक उजवाड ताका मेळ्ळो. मिस्तीक अनुभव ताका जालो आनी थंय ताचे थंय बरोवन ओमतोंक हो क्रिस्ताचो अणभव सुरू जालो. आनी हाचे तावन स्पिरिच्युअल एक्सरसायझस, आत्मीक अभ्यास म्हणलो बूक ताणें बरयलो. देवान ताका दिल्ली ताचीच समजोनी, आत्मीक संगतीची समजोनी आनी सर्गीचो उजवाड प्रयोग करून हेरांक उपकारा पडा सारको बूक ताणें तो बरयला. आनी आज स्पिरिच्युअल एक्सरसायझस ऑफ सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयोला एक प्रख्यात बूक जाला. मोगाचें देवाचें राज विस्तारावंक आनी तशेंच प्रोटेस्टंटा विरोध झुजोवंक उंचल्या शिकपाची गरज आसा म्हणून ताका गमलें. देखून ताच्या कामाक शिकपी, दैवीक आनी समर्थीवंत मनीस जायजे म्हणून ताका कळीत जालें. देखून पयलें शिकचे खातीर ताची प्राय उतरल्या जाल्यार तो पॅरीस युनिवर्सिटींत वचून तो शिकोवंक लागलो. थंय थोड्या शिकपी युवकांची भेट जाली आनी तातूंत जावन आसा एकलो सान फ्रांसीस सावेर. ताका ताणें आत्मीक अभ्यास, स्पिरिच्युअल एक्सरसायझस बूक वाचूंक दिलो आनी ताकाय ताचे करना ते आत्मीक अभ्यास करयले. आनी हातूंत तावन सान फ्रांसीस सावेर कन्वर्टर जालो. पवित्र सभा सांडून भायर गेल्ल्या लोकांक फाटीं हाडच्या खातीर, क्रिस्ताच्या गोपांत तांकां एकवटाच्या खातीर ताणें 1530 आनी 4 इसवेंत ऑगस्टाच्या 15 तारखेर ताचो धर्मीक आंगवण्यो केल्यो आनी ह्या सर्व तरणाट्यांनी, सुरिल्ल्या तरणाट्यांनी ह्या वावराक ते आयते जाले. आनी 1540 इसवेंत सप्टेंबराच्या 20 आनी 7 तारखेर जेजू सभेची घडावळ पापसाहेबान मंजूर केली आनी सगळ्यांनी तांच्यो आंगवण्यो परत्यान नवीकरण केल्यो. जेजूच्या सभेचो, जेजवी सभेचो उद्देश एकच, खरी एकांत देवाक व्हड आनंद दिवचो, फॉर द ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड, तांचो तो उद्देश जावन आसा. आनी हो उद्देश तांणी कसो कार्यगत केलो? दोतोन शिकोवन, शर्माव सांगून, हेरेतिकांक फाटीं हाडन, अणभवार्थ्यांक क्रिस्ताच्या गोपांत हाडन, जैल आनी आस्पत्र्यांनी आशिल्ल्यांक कुमोक आनी सेवा दिवन, खुबसार आयकोवन युवजनांक शिक्षीत करून देवाक व्हड आनंद दिवंक सुरू केलें. तशेंच कातोलिकांचो भावार्थ घट करूंक हेरेतिकां कडेन उलोवन तांच्यो सुखी दाखोवन दिवन तांकां फाटीं हाडूंक तांणी प्रयत्न केलें. जेजुईत सभा मंजूर जाल्ल्या दुसऱ्याच वर्सा इना सांताच्या भोवमोगाच्या सांगात्यांक फ्रांसीस सावेराक भारताक धाडलो. 1540 आनी 2 इसवे मेच्या 6 तारखेर सान फ्रांसीस गोंयां पावलो आनी मेजून 10 वर्सांनीच ताणें इंडिया मात्र न्ही, श्रीलंका, मलाक्का,
जपानांत तो सगळ्यांनी वचून क्रिस्तांव धर्म परगटूंक लागलो आनी चीनाक त्या वक्ता तो अकस्मीत तरान तापान तो अंतरलो. युरोपांत जेजुईत वाडले आनी सडले. सगळ्यांनी तांणी रितीर सांगच्यो, रितीर दिवच्यो, लोकांक फाटी हाडचें, हेरातिकांक फाटी हाडचें हें काम बोरान ताणें केलें. ते आपल्या शांतीपणाक मात न्ही, आपल्या शिकपाकी भोव नांवाडिल्ले व्यक्ती जाले. अशें तेन्ना ट्रेंटांत कावन्सील ऑफ ट्रेंट विश्वास सभा जमली आनी ह्या विश्वास सभेंत 4 जण जेजुईत आशिल्ले. ही एक भोवस होगलीकायेची गजाल. त्या थंय जमल्या पवित्र सभेंत लायनेज, सल्मरोनो, कानीस कोलोन्यो, लाजेक म्हणले 4 जण जेजुईत तांणी त्या सभेक येवन मस्तू तांच्यो अभिप्रायो सलाह सुचना दिली आनी हे धाकटे जाल्यार प्रायेन 40 वर्सांच्या धाकटे जाल्यार तांची जाणवाय पारखून मस्तू जाणांक विस्मीत जालें आनी तांणी पवित्र सभेक मस्तू देणगी दिली. हे गरजेचे निर्णय त्या ट्रेंट सभेन ओपून गेल्या उपरांत जेजुई सभेची कीर्त आनीकय वाडली आनी अशें तांकां इस्कोलां आनी कॉलेज्यो उक्ती करूंक सगळ्यांनी आपोवणें आयलें. गोंयांत तांणी पयली सेमिनरी उक्ती केली आनी त्या उपरांत युवजनांक सासेदोतपणाक तयार करच्याक, उसल्या शिकपाक तयार करच्याक तांणी सबार कडेन कॉलेज्यो आराम केल्यो. पयल्या सुवातेर जर्मन कॉलेज आराम केली, उपरांत रोमन कॉलेज, त्या उपरांत स्पेनांत, पोर्चुगलांत, प्रागांत, बेल्जियमांत फटाफट कॉलेज्यो आराम केल्यो. कॉलेज्यो आराम केल्यो मात्र न्ही, तांची शिकोवची रीतच बारी सुमधुर वेगळी रीत जावन आशिल्ली. तांची शिकोवची रीत, शिकोवचे विशय, फर्मावची शिस्त, युवजनांत बांदून हाडचें शील हें सगळ्यांक ओपपालें, मानाचें जालें. देखून तांच्या कॉलेजींनी सबार युवक आनी युवती येवन रिगल्यो. काल इनासाचें जेजुई सभेचो वावर शिकपाचें मात्र न्ही, बगार मिशनरी वावरी तांणी वर्तो केलो. चीनांत, भारताक, जपानाक, आफ्रिकाक, इथिओपिया, तुर्किस्तान आनी प्रोटेस्टंटा मदेंय इनासान सबार जेजुईतांक धाडलें आनी सबार जाणांक कन्वर्ट तर केलें. तांचें अध्यात्मीकपण उंच जावन आशिल्लें. तांची आत्मिकाय क्रिस्ताचे सारकें, क्रिस्ताचो पाटलाव देवाच्या दोळ्या मुखार जियोवचें आनी आपल्या भितर वस्ती करण्याच्या देवा कडेन सळावळीन खतखत्या मोगान चलचें. मनशा थंय क्रिस्ताक वळखोवचें आनी हर एका मनशा थंय क्रिस्ताक देखचें आनी तांकां क्रिस्ता थंय ओडचें आनी वडिलांक क्रिस्ता बरी विधेय जावचें हें सगळी जेजुईतांनी आपणायलें. जेजुईत व्हड गण थोड्याच वर्सांनी सबार सांत ह्या जेजुईन सभेंत उब जाले. सांत इनास, सांत फ्रांसीस सावेर, फ्रांसीस बोर्जिया, लुईस गॉन्झाग, जुआंव बर्कमेंट्स, स्तानिस्लावस कॉस्tka, रॉबर्ट बेल्लार्मिन, पेद्रो कानीज आनी हरसले सबार सांत ह्या जेजुईन सभेंत उब जाले. कित्याक म्हळ्यार तांचें आध्यात्मीकपण इतलें वर्तें जावन आशिल्लें. वय थोड्याच वर्सांनी लेख करतना तांच्या जेजुई सभेंत 37 जाणांक संतांच्या पट्टेन दाखल केलें. तांच्या पैकी 20 रक्तसाक्षी, हे 134 जाणांक भाग्यवंत म्हणून पासारले आनी तांचे पैकी 130 जण रक्तसाक्षी जावन आशिल्ले. मोगाचेनो जेजुईतांनी पवित्र सभेक दिल्ली देणगी जावन आसा भोव वर्ती
आनी हांतू जेजुइतांचो स्पिरीट सा लॉयलान म्हळ्यार लॉयलाच्या सांत इनासान घाल्लो जावन आसा. खाली युरोपान मात्र न्ही, बगार आमच्या भारताकी जेजुइतांनी येवन 17व्या शतमानांत येवन आमच्या कोडयाळान मात्र न्ही, बगार मैसूर प्रांत्यांती तांणी मिशनरी वावर सुरू केलो. मार्टिनेस बाप, जिनामी बाप थंयसर पावले. जिनामी बापान लागीं 10-12 वर्सां मैसूरांत गांवांनी गांव भोंवून सबार जाणांक बाप्तिस्म ताणें दिलो आनी नवे क्रिस्तांव तांकां केले. तशेंच श्रीरंगपटणांत, कावेरी पटणांत सबार जेजुइतांनी सबार लोकांक क्रिस्तांतय तांणी परतिलें. इतलें मात्र न्ही, 18व्या शतमानांत मानुएल कुंजा बाप मैसूर प्रांत्यांत जायतो वावुरलो आनी निमाणे 1611 इसवेंत बेंगलोरा लागीं ताका मार्तेर ताका मारलो. मोगाचेनो आमच्या मंगळूर डिएसीसीक आनी तशेंच हेर कडेनी जेजुइतांनी दिल्ली सेवा अपूर्व जावन आसा. पयल्या सुवातेर शिकपाच्या क्षेत्रांत आमी आमच्या मंगळुराकच पळयल्यार सांत आलोशियस कॉलेज व्हडली नांवाडिल्ली जावन आसा. फादर मुल्लस हॉस्पिटल ताणीन आराम केल्लें. सेंट जोसेफ वर्कशॉप ताणीन आराम केल्लें. सबार केंद्रां तांणी आराम करून हांगाच्या लोकांक तांणी शिक्षीत केल्लें. तशेंच आजुनी सगळ्या संवसारांत जेजुइतांच्यो युनिवर्सिटी भोव प्रख्यात जावन आसात. शिकपाक ते ना वाडल्यात. आनी शिकप कित्याक जाय मोगाचेनो? जेजुइतांनी शिकपाचेर कित्याक इतलो ओत्तू दिवचो? कित्याक म्हळ्यार शिकपा वरवीं आमची मोत, आमचें ज्ञान वृद्धी जाता, आमकां ज्ञानोदय जाता आनी त्या ज्ञाना वरवीं आमच्या भावार्थाची सता चड आनी चड गूण तरान आमकां समजूंक आमकां सलीस जाता आनी आमचो भावार्थ गूण जाता. सबार पोटी आमच्या भावार्थाक लागून भावार्थाची सता आमी सतमानता. वय भावार्थ देवान दिल्लें एक वर्तें देणें. पूण हो भावार्थ आमी आमच्या सदांच्या जिणयेंत समजा जाय, गूण तरान समजा जाय आनी तो पाळी जाय जाल्यार आमकां भावार्थाची सता आनीकी गूण तरान आमच्या गिन्यानाक ये जाय. आनी हाका शिकप भोव वर्तें जावन आसा. खंय शिकप आसा थंय भावार्थाची सता चड आनी चड आमकां समजतात, भावार्थ घट जाता आनी ह्या भावार्थांतावन आमकां बरें जिवनी आमचें वृद्धी जाता. अशें ज्ञान, भावार्थ आनी आमचें नडतें हें त्रिकोण तिनी एकाच कोणाची 3 भुजां जावन आसात. एक वृद्धी जाल्यार आनी एक वृद्धी जाता. अशें जेजुइतांनी शिकपाक खाली तांणी ओत्तू दिल्लो या प्रोत्साह दिल्लो भायल्या शिकपाक मात्र न्ही, बगार देवशास्त्र, तत्वशास्त्र हाकाय तांणी चड आनी चड प्रोत्साह दिल्लो. सबार सेमिनरी, आमची मंगळूरची सेमिनरी थंय जेजुइट्स काम करनाशिल्ले. अशें धार्मीक शिकापी तांणी सबार सासुजोतीक दिला आनी अशें ह्या शिकपा द्वारे सबारांची जिणी चड आनी चड गूण जाल्या. सबार सासोदितींक तांणी तयार केला. मोगाचेनो ही सगळी होगलीक लॉयलाच्या सांत इनासाक फावो जाता. लॉयलाच्या सांत इनासाच्या लॉयलाचो सांत इनास हाच्या जिवनांतावन आमी घेवचो संदेश कसलो? मोगाचेनो कसलीच प्राय सांतीपणाक वर्ती न्हय. तो अर्दो म्हातारो जाल्यार तो तत्वशास्त्र, देवशास्त्र शिकलो. इतलें मात्र न्हय, पॅरीस युनिवर्सिटीक वचून हेरां तरणाट्यांक ताणें आरायलें आनी ताणें एका गमलें की आमी हेरांक कन्वर्ट तर करी जाय जाल्यार खाली आमच्या थोड्या उतरांनी न्ही, ह्या आमच्या भक्तीपणान मात्र न्ही, बगार आमकां ज्ञान जाय, पवित्र पुस्तकाचें ज्ञान जाय.
अशें ताणें शिकपाक चड आनी चड म्हत्व दिलें. आमच्या जिवनांती आमी भक्तीपण मात्र आदारचें मात्र न्ही, बगार आमी चड आनी चड हाची जाणवाय जोडूंक प्रयत्न करी जाय. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय, थोड्या धार्मीक सताची जाणवाय, देवशास्त्राची जाणवाय आमी जोडूंक प्रयत्न करी जाय. अशें आमी चड आनी चड जाणवाय जोडल्या वेळार आमची मोत चड आनी चड ह्या जाणवायेन भरता. आमच्या सतांचो चड आनी चड गूण तरान अर्थ आमकां समजता आनी हाचे तावन आमची जिणी बरी जाता. तशें देखून आमी चड आनी चड पवित्र पुस्तक वाचूंक प्रयत्न करया. पवित्र पुस्तकाचें ज्ञान भावार्थाची सतां चड आनी चड जाणा जावंक प्रयत्न करया आनी ह्या वरवीं आमचें नडतें सुदारून बऱ्या शिगुणांनी जिवंक आमी प्रयत्न करया. अशें केल्यार खंडीत जावन सांत इनासा बरी आमी भाग्यवंत मनीस जावंक पावतल्या. Jesus.